आम्ही आता भटवाडी हरमला हो पेडण्या तालुक्यान मांद्र्या मतदारसंघ। आता हांव हांगासर इल्लो एक हरमला येवपाक इल्लो कोरगांवच्या पयलो जाल्यार हांगा रोडार म्हाज्या फुडें एक बायल मनीस पडली आनी एक हातान सकून लोळ्ळी ती, ताका आमी उखल्ली। हांव आतां एक मांद्र्या ब्लॉकाचो उपाध्यक्ष म्हणून काँग्रेसचो चिंतामणी पळोवची उलयता। आतां हे सरकारान कितें केलां? लास्ट टायम हे सरकारान हांगासर हांगाचो स्थानीक आमदारांक हे हांगासर ते लोबरामी घालून कितें केलें, पूण हांगा पळयलो जाल्यार सगळो ह्यो होणको भरला। ऑलमोस्ट 7-8 मिटर हांगा उदक भरलें आहा। जाल्यार आतां ह्यो ऐन वेळ सणाचो दीस आहा, चतुर्थीचो टायम आहा आनी लोक बरे कपडे घालून कोण तरी देव दर्शनाक वयता। पयले आसतले लोक बारीक भुरगीं कशीं वयता आसतलीं, तर हे सरकारान हांगासर लक्ष दिवपाचो। सरकार म्हणटा की 25 मीटर रोड करतले। अरे सरकाराक हे पयलीं हे 5-6 मीटर आहा तो पयलीं रोड बरे करा, मागीर ती सपना चिंता न्हू 25 मीटर काय 27 मीटर करतलो तो। एक सरकाराक हांव निवेदन दिता की हांगाचो PWD इंजिनियर आहा, PWD मिनिस्टर स्वता प्रमोद सावंत आहा आनी जो हांगा स्थानीक आमदार आहा जी दारोलकर, तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवपाचें की हांगा उदक कितलें भरलां तें। आनी हेचेर बेगिना एक 8 दिसां भितून चतुर्थी येवच्या पयलीं हांगासर तेंच्यांनी एक दामार किंवा दामार आतां पावसान घालूंक मेळचें ना, तर खडी घालून तांकां एक कॉन्क्रिटींग कितें तरी करचो। जसो आमच्या पारशा गांवांत जसो तेंच्यांनी आमी ऑपोज केल्या उपरांत जेन्ना स्थानीक आमदारान दुसरे दिसात घातले, तसोच ह्यो भटवाडी हांगा हरमला जो हांगा जवळ जवळ एक 25 मीटर आहा तेचेर तेंच्यांनी फूल कॉन्क्रीट घालचो आनी ह्या स्थानिकांक काही तरी बरे चतुर्थीक वचपाक येवपाक जी बरीशी वाट दिवची हे निवेदन करता। माझे नाव अनिल साटेलकर। आयज ह्या रोडाचेर फाटल्या 2 म्हयन्यात हांवें भाशण ठोकलेलें आनी भाशण ठोकले दुसरे दिसा ऑफिसर येयले हांगा आनी सगळे पळोवन गेले आनी तेचेर ते आमचे लोबरां मांडली। लोबरां मांडटकच परत ह्यो आमकां त्रास जालो। आमच्या घरा समोर होणके पडले, फुडें पयर एक बायल पडली थिंगा होणक्यात आनी चतुर्थी आदी पयलीं हे जे चतुर्थी आदी पयलीं काम करते म्हणून सांगलेले, ते अजून पर्यंत ते रोडाचे तशें अजून पर्यंत ते काम करूंक ना आनी ह्या नागरिकांक भरपूर त्रास जाता आमच्या रोडा विशयी। आनी हांव कितें सांगता की मांद्रे मतदारसंघात सगळे जे रोड आसात बघ, काही भागांनी केरी पासून ते मोर्जे पर्यंत, मांद्र्या पर्यंत आनी तुयें पर्यंत हे रोड अशे आहात आनी जे मेन रोड आसात बघ ते असे खड्डे पडलेले आनी भितरले जे रोड आसात पळय ते बरे आहात आनी 2 दिसांनी 4 दिसांनी खंय ना खंय तरी गाडयेसून स्पीड येतात गाडयेसून आनी ते पडटात। आतां पयर हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की हे रोडाचें काम चतुर्थी आदी काम करतले म्हणून, पण अजून पर्यंत तेंच्यांनी ते काम करूंक ना। अजून पर्यंत तसोच रोड आहा। हो रस्तो जाता इतको बेगीन ह्या आमदारान स्थायीक आमदारान हेचेर लक्ष घालपाचो। चतुर्थी पयलीं हो रस्तो क्लियर करून दाखोवपाचो ही तुज्या कडेन ह्या करता। स्विमींग पूल जाल्लो आहा, थंय आतां झाडां लावची पडली आनी काय हे जितके होणके पडले त्या होणक्यान सगळीं झाडां लावपाच्यो ही स्थिती जाल्ली आहा। आज भायलो लोक येता, तो काय सांगता, काय करतलो? बसी वयता, ट्रक वयता, सगळे हॉटेल रेल्वेदारी वयता। सायड घेतलो जाल्यार होणक्यात पडलो थंय पडटलो, त्या वेळार तुमी 5 लाख 10 लाख तुमी ह्या दिता का पडलो मेलो म्हणून, त्याच्या पयलीं हो कंप्लीट केलो जाता। तुम्ही पळयतात GNH।